नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांमळी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. म्हापशा होळी उत्सव मनयतना कांय जाणां मदीं जाली मारामारी. हातूंत एकलो तरणाटो जालो जखमी. म्हापशा पुलिशेन कांय दुबावितांक घेतल्या ताब्यांत. दिवचले वाठादेव वाठारांतल्या बांदात बुडून 42 वर्सां पिरायेच्या मनशाक आयलें मरण. उजो पालोवपी दळान कूड बांदांतल्यान भायर काडून दिली पुलिशेच्या ताब्यांत. बांदाचेर न्हावपाक हाडटले बंदी, सांगता पंच वांगडी. मांडवी न्हंयत हाडचे ना व्हडली कॅसिनो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिला आश्वासन. हे विशीं पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनोच्या शिष्टमंडळान घेतिल्ली मुख्यमंत्र्याची भेट. कळंगूट तिवाय वाड्यार 2 कॉटेजीचो लासून जालो गोबोर. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धाव घेत उजो हाडलो आटपांत. उज्याचें कारण अजून गुपीत. भाजपाचे कोर कमिटीच्या बसकेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन, फोंडा पोट वेंचणूक, महापालिका वेंचणुकेचेर जाली चर्चा. राज्या खातीर योग्य आनी सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प करतलो सादर, मुख्यमंत्र्याची माहिती. आनी आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान लाच दिल्ल्याचो केल्लो दावो. ह्या प्रकरणाचेर FIR नोंद करपाक कळाव कित्याक? उच्च न्यायालयाचो राज्य सरकाराक प्रस्न. आतां पळयात खबरो विस्तारान. म्हापशा होळी उत्सवाक कांय जाणां मदीं मारामारी जावपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कांय तरणाट्यां मदीं जाल्ल्या ह्या मारामारीत एकलो तरणाटो जखमी जालो. ताका उपचारा खातीर जिल्हा हॉस्पिटलांत दाखल केला. मजगतीं ह्या प्रकरणाची म्हायती मेळटाच म्हापशा पुलिशेन घडणूक थळार वचून ह्या प्रकरणात सामील आशिल्ल्या दुबावितांक ताब्यांत घेतिल्ल्याचें कळटा. फुडलो तपास सुरू आसा. मांडवी न्हंयत मेगा कॅसिनो हाडचे ना. तांच्यांनी परवानगी मागल्या पूण आमी ती दिवचे ना अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें. मजगतीं बुधवारा पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनोच्या शिष्टमंडळान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची भेट घेतली. व्हडली कॅसिनो मांडवी न्हंयत हाडची न्हय म्हणून तांच्यांनी मागणी केली. मांडवी न्हंयत व्हडली कॅसिनो येवपाची आसा अशी चर्चा फाटल्या कांय दिसां सावन चलता. ही कॅसिनो आयली जाल्यार पर्यावरणाक हानी जातली असो भंय उक्तायत पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनोचे शिष्टमंडळ फाटल्या कांय दिसां सावन झगडटा. हो विशय महापालिकेचे बसकेत घेवचो म्हूण तांच्यांनी पणजे महापालिकेत आंदोलन लेगीत केल्लें. तशेंच बुधवारा हो विशय घेवन पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनोच्या शिष्टमंडळान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची भेट घेतली. मांडवी न्हंयत कॅसिनो हाडची न्हय तशेंच तांकां परवानगी दिवची न्हय अशी मागणी केली. मजगतीं मांडवी न्हंयत व्हडले कॅसिनोक परवानगी दिवंक ना. विरोधक राजकीय हेतान लोकां मदीं संभ्रम निर्माण करपाचो यत्न करतात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. बेसिकली तुम्ही जाणा की आता आमी इतले दीस कॅसिनोचो इश्यू पणजेकारांनी हातान घेतिल्लो आसा. पब्लीक मिटींग जाली, आमी वेगळे वेगळे अधिकाऱ्यांक मेळ्ळे, आमी पोर्ट्स मिनिस्टर बाब दिगंबर कामतीक मेळ्ळे आनी वी हॅव टेकन दीस इश्यू व्हेरी सिरियसली. मेन इश्यू आशिल्लो म्हणजे जो एमर्जन्सीचो ओवरऑल कॅसिनोचो इश्यूच्या आमी त्या विरोधान आमी झगडटात. पूण मेन जो एक एमर्जन्सी आशिल्ली वीच वॉज दीस बोट वीच वॉज गोईंग टू रिप्लेस एन एक्झिस्टींग कॅसिनो वेसल. एक 70 कॅपॅसिटीची बोट काढून 2000 कॅपॅसिटीची बोट हाडपाचो जो प्लॅन आशिल्लो दॅट वॉज व्हेरी डेंजरस. आनी त्या खातीर हो आमी इश्यू इतलो स्ट्रॉंगली घेतिल्लो आनी मुखेलमंत्र्यान आमकां आज टायम दिलो. आनी आय एम ग्लॅड टू टेल पीपल ऑफ पणजी, पीपल ऑफ रेशमा घोष एंड पीपल ऑफ गोवा की ही हॅज कन्फर्म टू अस की ही जी न्यू बोट वीच एवरीबडी वॉज कन्सर्न्ड अबाउट, ही बोट आतां मांडवी नदीन येवची ना. He has confirmed to us that he has told the company which had applied for the permissions की ते 70 लोकांची बोट काढून 2000 लोकांची बोट हाडूंक शकना. दिस इज वॉट द CM has confirmed to us in person. परत सांगता म्हणजे लोकांच्या मदीं संभ्रम क्रिएट करपाचो खुबशे जाण म्हणा किंवा ऑपोजिशन म्हणा पॉलिटिकल यूज करीत आसा. बोट कशीच येयना. हांव क्लियर कट सांगता ही बोट येवची ना. ते जस्ट म्हणजे परमिशन मागलेले आमी तांकां सांगला सर. बाकीचे तुम्ही परत एकदा जे आपण ते रिवायज करा, बोट येवची ना जाता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
बुधवारा फांतोडेर कळंगूट तिवायवाडा वाठारात 2 कॉटेजींक अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडली. ह्या दोनूय कॉटेजींचो लासून गोबर जालो. मात उजो पालपी दळान घडणूक थळार धाव घेत हेर कॉटेजीस साल्वार केल्यो. पळयात. आज सकाळी एक 5:10 म्हाका आमच्या नेबराचो तो बिचार आमचे बोटीर वयतात तेन्ना तेणें कॉल केलो की हाटसांक उजो लागला. हांव भायर वचून पळयत जाल्यार म्हाका एक 2-3 फावटांचेर उजो दिसलो. एक आमचे हेचे ऑपोजीट सायड आनी एका हाटसा फाटल्यान आनी एक हिंगा स्टोराचे फाटीन. आनी हांव म्हाजो फोन विसरलो म्हणून परत घरा गेलो आनी कॉल केलो फायर सर्विसाक. फायर सर्वीस येवन तेणेंनी सगळो फायर अंडर कंट्रोल केलो. पूण आमचे दोन कॉटेजीस प्लस एक फाटल्यान एक हाफ डॅमेज जाले, प्लस वाको स्टोर रूम फूल डॅमेज जाला. एप्रोक्सिमेट लॉस अरावंड 10 lakhs आनी हय. आनी दिसता की कोणेन तरी इंटेन्शनल केला. कित्याक सगळ्या कॉटेजीच्या डोराचेर ट्राय केलेले की उजो पेटचो आनी सगळ्यो कॉटेजी कवर जावचो. पूण म्हाका कोणाचेर डावट ना. पूण आतां आदलो कोण स्टाफ आनी कितें कोण रागार कोण कितें पूण कसलो कोण म्हाजे अशें ना. पूण सब लिजाक दिल्लो तेन्ना दोन गाडी आयिल्ली. एक गाडयेन फायर अंडर कंट्रोल केलो. नेक्स्ट गाडी येयल्या तेणेंनी करूंक जावना. सो 2 गाडयो येयल्ले. वुडन कॉटेजीस इन कलंगूट. एका कलंगूट तिवायवाडो एका उजो लायला कोणे तरी रातचो. म्हाका दिसता आदलो कोण कामदार आसूंक शकता, वर्कर हू वॉज वर्किंग अर्लियर एट दिस प्लेस आफ्टर गेटिंग ड्रंक. बिकॉज वी हॅव सीन अदर कॉटेजीस वीच हॅज नॉट कॉट फायर. तांकां दाराकूच उजो लागला 1, 2, 3. सो अशें कळोन येता की कोणे तरी येवन उजो लायला. CCTV कॅमेराज आमी सायडीचे नेबरांचे चॅक करपाक लायल्या. आनी हांव सदांच म्हणटा की CCTV कॅमेरा आर द आयज फॉर द पुलीस. हे पंचायतीन, गव्हर्मेंटान, ट्युरिझम डिपार्टमेंटान सगळ्यांनी मेळोन इन्स्टॉल करपाची गरज आहा. आमी कलंगूट बीच प्रॉमिनादीचेर घातले, आतां बागान घालपाक जाय. एवरी बीच वीच इज प्रॉमिनंट लायक गावरावाडो, मागीर तिवायवाडो हिंगासर मागीर फुडें म्हणजे बिचार वयता पळय ते लेन्स आहा, अशे रोड आहा, थिंगा एंट्री पॉयंटाचेर CCTV कॅमेरा घालपाची गरज आहा. तितून तुका इजी सर्विलन्साचेर आमकां कोण कितें करता, रातचे कोण भोंवता, चोर भोंवता, कितें करता, तांकां सगळें आमकां कळोन येतलें आनी तांकां धरपाक इजी जातलें. म्हणजे ते आख्खे ते दिसतले CCTV कॅमेरा. सो असले जेन्ना इन्सिडंट जाता तेन्ना टू डिटेक्ट द पीपल हू आर इन्वॉल्वड इन द क्रायम इट इज व्हेरी व्हेरी इजी. भाजपाचे कोर कमिटीच्या बसकेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन, फोंडें पोट वेंचणूक, महापालिका वेंचणुकेचेर सखोल चर्चा जाली. राज्या खातीर योग्य आनी सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प सादर करतलो अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान म्हायती दिल्या. कोर कमिटीची मिटींग आनी कोर कमिटीची मिटींग ही फाल्यांचे असेंब्ली सेशन आसा त्या हातून भितर अनुशंगान आशिल्ली. बजेट आसा आनी बजेटान लोकाभिमुख बजेट जावचें आनी त्याच बरोबर सरकार ज्यो सगळ्यो वेगवेगळ्यो योजना करतात आनी त्यो लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर आमचो ताजो प्रयत्न आसतलो. कारण हे सरकार लोकां खातीर आसा आनी त्याच बरोबर येणारे बजेटान भितर कितें दवरला ते गुलदस्ते नासता ते मुख्यमंत्री मागीर 6 तारखेक आसले बजेट सांगता. सरान सजेशन्स मागिल्ली तुमचे कडल्यान एज अ पार्टी म्हणून कितें सजेशन तुमी आयज दिलें मेजर कितें? अनेक गजाली आसात खुबश्यो. ते सजेशन पार्टी म्हणून आमी सरकाराक सांगिल्लें, सरकार ताचेर योग्य ते निर्णय घेतलो. पार्टीच्या आयच्या कोर मिटिंगेक वेरियस हांव प्रेजेंट आशिल्लो, आमचे कोर पार्टीचे मेंबर सगळे आशिल्ले. वेरियस इशू रिगार्डींग द सरकार, रिगार्डींग द ऑर्गनायझेशन हाज्या संदर्भातले डिसिजन आशिल्ले. आमी जनरल पब्लिका कडल्यानूय सजेशन्स मागयला. पार्टीच्या बरोबरूय बी
वेरियस ह्या हाजेर डिस्कशन सातत्यान जाता तांच्याय कडल्यान त्या खातीर आनी कमींग असेंब्ली सेशन्स आनी फॉर द प्रिपेरेशन फॉर द कमींग पणजे इलेक्शन फोंडा इलेक्शन म्युनिसिपालिटी इलेक्शन हाजेर अशा वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चा आनी हातूंतल्यान बजेट कशें बऱ्या पद्दतीन लोकाभिमुख बजेट करचें गोंयकारां खातीर वेरियस इंडस्ट्रीज बॉडीज हांच्याय बरोबर डिस्कशन्स केला ह्या सगळ्यांचे डिस्कशन्स घेवन एक बरें बजेट मांडपाचो म्हजो प्रयत्न. आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान सध्या सत्तेत आशिल्ल्या एका मंत्र्याक कामा खातीर लाच दिल्ल्याचो दावो केल्ल्यान पुराय गोंयांत खवदळ पातळिल्ली. गोंयच्या मुंबय उच्च न्यायालयान आतां ह्या प्रकरणाचेर खर भुमिका घेतल्या आनी कागाळीचेर FIR नोंद करपाक कळाव कित्याक जाला असो प्रस्न राज्य सरकाराक केला. आता ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 23 मार्चाक जातली. पळयात. फाटल्या वर्सा मार्चात आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान एका मंत्र्याच्या पियेक 20 लाख रुपया दिल्ल्याचो भ्रष्टाचाराचो आरोप केल्लो. ह्या प्रकरणात समाज वावुरप्यांनी ACB कडेन कागाळ नोंद केल्ली. मजगती भ्रष्टाचाराचो आरोप करपी मंत्र्याचे व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर उपलब्ध असले तरी प्रशासन कारवाय करपाक आडखळटा अशें उच्च न्यायालयात जाल्ले निमाणे सुनावणेत काशीनाथ शेटये हांणी सांगले. तशेंच ह्या संदर्भात कसलीच कारवाय जावंक नाशिल्ल्यान ही केस आतां सत्र न्यायालयात गेल्या आनी FIR नोंद करपाक कळाव कित्याक जालो असो प्रस्न न्यायालयान राज्य सरकाराक केला. हे संबंधित काय कागदपत्रां एकठांय करपा खातीर सरकारान वेळ मागला. तशेंच आतां ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 23 मार्चाक जातली. Compilation, so they have told to file the compilation, and it was also asked that without a stay why the FIR was not launched till today as per Lalit Kumar. So they have been told to file an compilation with all those main petition and compilation and kept the matter on 23rd March for final hearing. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. शेकड्यांनी भक्तगणांच्या हजेरेत दिवचल शारांतल्या बर्थडेचो होमखण उत्सव बुधवारा मध्यान राती व्हडा दबाज्यान मनयलो. पुंडलीक वर्दे हरी विठ्ठल असो जय जयकार करीत कडक एकवत धरिल्ल्या भक्तगणां सयत अवसारी मोडान देवीचो कळस घेवन पेट्ट्या होमखणांतल्यान अग्निदिव्य केले. होमखण हे बर्थडेचे शिगम्याचे खाशेले वैशिष्ट्य. बुधवारा राती मूळ स्थानावयल्यान देवीचो कळस परंपरे प्रमाण देवळा भायर काडलो. पारंपरीक मिरवणूक काडले उपरांत होमखण पेटयले. उपरांत कौला जावन मध्यान राती दोनाक ह्या उत्सवाची सांगता जाली. अग्निदिव्य पळोवपाक भाविकांनी व्हड गर्दी केल्ली. होळी पौर्णिमेच्या तिसऱ्या रात्री वडेश्वराच्या पटांगणात मोठ्या दबाज्यान आम्ही साजरो करतात. त्यानंतर आमची भवन नाचतात, भाविकांची अलर्ट गर्दी आमकां सपोर्ट करता. आमी होमखणाक उदक अग्नी दिता. नंतर आमी आमची पारंपरीक जी घर आसा ते आमी स्थान करून वता आनी येता आसतना आमचे काटेरी महामादेवी रवळनाथ हेंचे आमी दर्शन घेतात आनी त्यानंतर आमी वडेश्वराच्या पटांगणात येतात. आमच्या नाट्य प्रयोग चालू असता तो सोपत येता. नंतर आमी देवीचे कौल घेवन कळसा अगदी प्रवेश करतात आनी आमचो जो होमखणी हो कळस घेवपी पळय आसा तो मोड तो अगदी प्रवेश केल्या बरोबर आमच्या उत्सवाची सांगता जाता. साधारण कितले धोंडगण जवळ 1.5 धोंडां सध्या आमी करतात. एकवट कितले दीस पळयतात? आमी जवळ 5 दीस जो आमचो मुख्य जो आहा मोड जो आहा तो जो आमच्या बाकी आमी 3-4 दीस पळयतात. कितल्या वर्षाची परंपरा आहे का? ही जवळ 50-55 वर्सां जाली. जो हांगासर आमचो उत्सव जाता तो उत्सव ताका आमकां सांगपाचें म्हटल्यार हांगासर ह्या पटांगणान आमी साजरो करतात.
तेन्ना आमकां सगळें आमचे देवस्थान कमिटी बोर्डेसी सातेरी देवस्थान कमिटीचो आमकां खूब तेंचे सहकार्य आसा. प्रत्येक गोश्टी आमी जर कितेंय तांकां मागूं आमकां तेंच्यांनी केन्ना ना म्हणूंक ना. आनी अशेंच आमकां लोकांनी भाविकांनी आमकां खूब कितें हांगासर सपोर्ट केल्लो आसा. ताच्या भाविकाच्या सपोर्टान आमी हो उत्सव आमचो साजरो जाता. असोच आमचो हो उत्सव बरे भशेन जावचो असो आमी वडेश्वराक मागता आनी आमचें आरोग्य सगळ्यांक बरें दवरचें अशें आमी मागता. कुंकळे नगरपालिकेतल्या नव्या इमारतीतल्या इलेक्ट्रिक चेंबरात एका अनवळख्या मनशाची कुशिल्ल्या अवस्थेत कूड सापडली. पोलिसांनी घडणूक थळार वचून कुडीचो पंचनामो केलो, मात मरणाचें कारण अजून गुपीत आसा. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. आज सकाळ फुडें म्हाका बाजारकारांतल्या आमगे थोडे व्यापारी भावां कडल्यान फोन आयलो की ही जी नवी कॉमर्शियल बिल्डींग म्हणून जी केल्या, जी पयली रिहॅबिलिटेशना लागून बांदिल्ली, ती मागीर जी कॉमर्शियल जाल्या त्या बिल्डिंगेक एक फाटल्यान जो इलेक्ट्रिसिटी चेंबर आसा हो तुमकां दिसता आसतलो, त्या चेंबराक एक अननोन बॉडी डिकम्पोज जाल्या. म्हळ्यार तो एक 2-3 दीस पयलीं मेला आसतलो आनी ती बॉडी सामकी कुसून वाट लागल्या. अशी परिस्थितीक म्हाका अजाप दिसलें, ही येदी व्हडली बिल्डींग बांदल्या, तातूंत हांगा दुकानां घाल्यात, ताका कितें जाल्यार सेफ्टी जाय न्ही. तेन्ना म्हाका दिसता मुन्सिपाल्टीन हाजेर विचार करपा जाय. अशें कितें कितें घडटा, आतां ही मेल्या, हांगा कितें वायट कोण कोण सांजची वायट वेगवेगळे धंदे चलतात अशें म्हणटात, पूण हांगा एक कोणी जाल्यार बाबा एक बरो फूल टायम सेक्युरिटी जाय ड्युटेचेर, म्हळ्यार 24 hours बाबा दिसाचो ना जाल्यार रातचो तरी तो एक 24 hours आसचो, जेणे करून ह्या शॉपाकय एक सेफ्टी मेळटली आनी हांगचो जो वाठारांत जो लोक आसा तांचेरूय नजर उरतली. हांगा असली वायट कृत्यां, कोण मेलो, कोण आनी कितें जालें, आतां वेगवेगळें कितें घडूं शकता, कारण आतां इंडस्ट्री जाल्ल्यो आसात, वेगवेगळे लेबरय आयिल्ले आसात, वेगवेगळे प्रांतांतले सगळे लेबर आयिल्ले आसात. जवळ जवळ 5 वर्सां जालीं ह्या बिल्डिंगेक हांव सदांच बोवाड मारतां, जावं ते बेसमेंटा उदका लागून, जावं हे टॉयलेटी लागून. पण आतां हे 4 दीस जाले एक वास येवपा लागले आमगे हिंग शॉपांतल्यान. आमी समजलें कितें हिंग चंबर भरल्लो आहाय, हे चंबर भरला आनी ओवरफ्लो जाता, ताका लागून ही वास येता म्हणून. सो आमी हे दीस होळी हॉलिडे आनी हेजी हॉलिडे लागून हांव हें आयज जेन्ना ते लेबर येयले, जेन्ना लेबराक विचारलें अरे ते मातशें पळयात वचोन चॅक कराय म्हणल्यार चलयां थिंग एक बॉडी डिकम्पोज आहा आमगे इलेक्ट्रीक हेतूर. इलेक्ट्रिकला एक चंबर आहा, इलेक्ट्रीक सगळे लायटी मिटर सगळे थिंग आहा. थिंग एक बॉडी कुसोन पडला, एक जवळ म्हाका दिसता 4 दीस जाले ते कुसत वयता. सो तेका आतां पळयतकीर आमी हिंगा असली कीड पडलेले सामकें सांगपा नाका आशिल्लें. आतां हिंगा मिनिमम 2 बॉडी मेळ्ळे लेबराचे. हे 2 वर्सां भितर हिंग 2 बॉडी फावंड जाले. हिंगा कावन्सील जे पळय आहा पळय 2 चेअरपर्सन चेंज जाले फक्त हिंगा मुन्सिपाल्टी शिफ्ट करपा लागून, पण आजून पसून शिफ्ट जायना. आतां मुखार ही बिल्डींग म्हाका दिसता हिंगा हॉन्टेड म्हणून कळटली. आनी हिंगा आमगे जे आमी शॉप गेले पळय थिंग गिराक सुद्दां जावपा ना मागीर. मायनिंग प्रश्नावयल्यान मुळगांवां तापिल्लें वातावरण अजूनय न्हिवना. मजगती बुधवारा दनपारा दिवचलचे उपजिल्लोधिकारी शुभम नायक हांणी मुळगांव वचून मायनिंग तशेंच थंय आशिल्ल्या तळयेची पळोवणी केली. आता उपजिल्लोधिकारी कितें निर्णय घेतात ताचे कडेन मुळगांवच्या लोकांचें लक्ष केंद्रीत आसा. मुळगांव परत एक फावट मायनिंग प्रस्न पेटला. थळावे लोक आक्रमक जाल्ल्यान फाटल्या 3 दिसांच्यान मायनिंग बंद आसा. आमचे मुखेल प्रस्न सुटावे जायना तो मेरेन मायनिंग सुरू करपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी ह्या लोकांनी दिल्या. असो आयज पर्यंत कांयच येवंक ना. आमच्या इतल्यो मिटिंग्यो जाल्यो आनी एवरी टायम आमची मिटींग जाली काय 2-3 दिसांनी डेप्युटी कलेक्टराची ट्रान्सफर जाता. अशें आतां आमी कांयच न्हू म्हणल्यार 13 मिटिंग्यो जाल्यो. एक नॉर्थ गोवा कलेक्टर मिटींग जाली, पण भितरसून आउटपूट म्हणटा तो आजून पर्यंत आमकां आमच्या फेवरान कांयच येवंक ना. आमी आयज 2 पॉयंट आमी घेवन झगडटा. फक्त आमकां एक डिमार्केशन आनी दुसरी नायट शिफ्ट आमकां कायमची बंद जावंक जाय, जेणे करून आमचे भुरगे लोक सुशागाद न्हिदा सारके. आनी सावंड पोल्युशना पासून आतां एग्जामी आसा 10वेच्यो, परत दुसरी आतां एग्जाम येवपाच्यो आहा भुरग्यांच्यो, तेंचेर कितलो इफेक्ट जाता. तांकां सांगलें आमी 2 दीस येवन तुमी देवळान रावा आनी आयका तुमचो सावंड. तो बजर रिवर्स घेता मशिनरी बीन न्हू, तुजो आवाज येता न्हू, तो डायरेक्ट ते सायडीन 200-300 मिटराचेर हें येता. तो 300 मिटर म्हणून म्हाका 1 किलोमिटराच्या भायर पावता आवाज. आनी जेणे करून जम म्हणटा ती सारकी आमकां गांवकर वाड्याच्या लोकांक म्हणटा ती कशीच सारकी जम मेळना.
आमी आतां करपाचें कितें? आमी सगळ्या कडेन आतां CM पर्यंत आमी आमचे हे दिल्ले आसा, वचोन सुद्दां येयले, पण हेजेर दखल म्हणटा ती कांयच घेना. म्हणून आयज लोक आमचे चवताळलेले आसा आनी जो पर्यंत आमचे इशू हे सॉर्ट आवट जायना तो पर्यंत मायनींग ऑपरेशन बंद, कायमचे डे नायट दोन्ही बंद करपाचे अशें आमी ठाम निर्णय घेतलेलो आसा आनी त्या निर्णयाचेर आमकां विलेजरान सगळ्यांनी सपोर्ट केल्लो आसा. सकाळी मागीर डेप्युटी कलेक्टरांची मेसेज येयली की PI आनी डेप्युटी कलेक्टर हो मुळगांवचे इन्स्पेक्शन करपाक मायनीर येवपाचे आहा, तेन्ना तुमी हजर रावचे. त्या प्रमाणे आमचे गांवचे सगळे पंचायत मंडळ म्हणून कमिटी म्हणून सगळे हजर आसले. आयज आमी कलेक्टराक जी खरी वस्तुस्थिती आहा ती कलेक्टराक दाखयल्ली आसा आनी कलेक्टरान ते स्वता पळयल्ले आसा. आमचे जे कितें इतले दीस आमी बोवाळ घालताले की आमचे जे कितें प्रॉब्लम आसा, गांवचे प्रॉब्लम आसा, गांवच्या अस्तित्वाचे जे प्रॉब्लम आसा, हे आमी जे आयज बोवाळ घालतले ते आयज कलेक्टरान फिजिकली येवन पळयल्ले आसा आनी तेणी तांकां इन्स्ट्रक्शनूय दिल्ले आसा कंपनी. आज मेरेन जे कंपनीन आमकां एश्युरन्स दिले पण ते एश्युरन्साचेर ते काय फॉर थरोंक ना. तेंच्यांनी जे कितें सांगलेलें त्या पद्दतीन करूंक ना म्हणून आयज आमकां मायनीर वयर येवचें पडलें. आनी जे आमचे मेन प्रश्न आहा ते आयज 3:30 डेप्युटी कलेक्टरा कडेन मिटींग आसा ऑफिसां, तेन्ना ते मेन प्रश्न आसा हे आमी जे आमचे सेकंडरी कितें आहले शेताचे तळ्याचे जे आनीक कितें आहले पळय ते आमी कलेक्टराक सगळे सांगलेले आसा. कलेक्टरान ते नोट केल्ले आसा. सांजे जे मिटींग आसा ही सांजची आमची 3:30 कलेक्टराच्या ऑफिसान आसा आनी मेन जे आमचे प्रश्न आहा जी लीज म्हणा जावं घरां म्हणा देवळां बिवळां ती लिजान येयल्ली आसा, बफर झोन म्हणा किंवा नायट शिफ्ट म्हणा हेजें डिस्कशन आमी सांजे करता. आनी आतांच हांव तुमकां सांगता जे आमचे 2021 प्रमाणे जो बफर झोन आमी सर्वे प्लानाचेर बफर झोन जो दाखयल्लो आसा त्या प्रमाणे आमी ठाम आसा त्या मताचेर. दुसरी नायट शिफ्ट ही कॅन्सल जावची हेजेर आमी ठाम आसा आनी जो पर्यंत हे प्रश्न आमचे सॉल्व जायना तो पर्यंत मायनींग एक्टिविटी इन मुळगांव जे आसा ऑपरेशन ते सगळे बंद आसतले आनी बंद दवरतले. गोमंतक TV खातीर तुकाराम सावंत. जो मेरेन बफर झोन निश्चित करून रातपाळी बंद करिना तो मेरेन मायनींग सुरू करूंक दिवचे नात अशी शिटकावणी मुळगांवच्या लोकांनी दिल्या. मायनींग प्रस्नाचेर बुधवारा सांजे उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात बसका जाली. मात हे बसकेत कांयच निर्णय जावना. दुसरे वटेन आपूण लोकां वांगडा आसा अशें आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी स्पश्ट केलां. आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांचे हजेरेत आनी दिवचल उपजिल्लोधिकारी शुभम नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला बुधवारा एक म्हत्वाची बसका जाली. हे बसकेक 200 परस चड लोक हजर आशिल्ले. सुमार 2 वरां ही बसका चल्ली. मात ह्या बसकेत कांयच निर्णय जावंक ना. मायनिंगे खातीर प्रादेशीक आराखडो 2021 प्रमाण शीम निश्चित करची आनी रातपाळी बंद करची ही मागणी पुराय जायना मेरेन मायनींग सुरू जावची ना अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिली. आमी 3 दीस जाले तुमकां खबर आसतलें 3 दीस जाले आमी मायन बंद दवरलेली आसा आनी त्या कारणान आयज डेप्युटी कलेक्टरान लेटर काडलेलें पंचायतीक की आयज 3:30 मिटींग म्हणून. मिटिंगे प्रमाणे आमी आयज सगळे जाण गांवचे लोक येयल्ले आसा आनी मिटिंगेन आमचे 2 जेन्युइन प्रश्न आसले. एक म्हणजे 2021 प्रमाणे जो बफर झोन मार्क केला त्या प्रमाणे मायनीन रावचे आनी दुसरें म्हणजे नायट शिफ्ट जी आहा ती कायमची बंद करची. हे आमचे 2 प्रश्न आसले. बाकीचे जे प्रश्न आसले ते सेकंडरी आमी दवरलेले आसा पण हे 2 प्रश्न ह्या प्रश्नाचेर आमी गांवा मार्फत ठाम आसा. जर हे बफर झोना प्रमाणे 21 आराखड्या प्रमाणे बफर झोन जर मार्क जायना जाल्यार आमकां ही मायन नाका. बफर झोन खंय गांवचं जे निमाणें घर आसा थंयसरल्यान 50 मिटर सोडून ते जाय तशें मायनींग करतले खंय. आनी हो अख्खे गांवचे 2 वाडे काडला आनी मायनींग लिजान घालून थंयला. रातचे जाल्यार रातचे तेंची मायनींग चालू आसता. सांगलेले कशेंच आयकना. आमची तळी जाल्यार तळी थंयसर सेटलींग पॉयंट म्हणून वापरता. देवळाक थंयसर अक्षरशः तेंच्यांनी वाट लावन उडयलेली आहा धुल्लान बीन. हे फक्त ही सरकार जी आसा ह्या लोकांक फोंडान घालून आपूण थंयसर बॅगां घेवपाक पेटलेली आसा म्हणून गोंयची आयज ही दुर्दशा जाल्लेली आहा. पूण गोंयकार हेजे फुडें सहन करून घेवचलो ना. तांकां आमी पावलेले आहा. तांकां हे आमी सांगलेले आहा. तांकां मेसेज पावलेली आहा. आज न्ही आमच्या बिचोले डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आमचे जे मुळगांव वेदांताचे जे मायनींग आसा त्या कंपनीच्या अगेन्स्ट म्हणा किंवा त्यांचे खुबशे लोकांचे प्रॉब्लेम आसले ताच्या खातीर आज मिटींग घेतलेली.
लोकांचो मेन डिमांड आसा तो डिमार्केशन. हो जो इश्यू आसा म्हाका दिसता 2-3दा हांवें असेंब्लीन रेज केला. खरेंच लास्ट 2-3 वर्सां सॉर्ट आउट जायना. सो आयजूय हांव फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणजे सगळ्या डिमांडा खातीर इश्यू खातीर हांव लोकां बरोबर आसा. सो आमचो जो डेप्युटी कलेक्टर शुभम नायक आसता त्यांनी DMGक लेटर बरयल्ले आनी तांच्यान तांकां लेटर कितें बरयलां की 50 मिटर हे जो लास्ट घर आसा ताच्या पासून 50 मिटरा दूर हे करपाचें कितें मायनींग करची. लोकांचें कशें आसा ते 50 मिटर नाका. लोकांक जो जाय तो RP21चेर जंय मायनींग बफर झोन आसा तसो जाय. आनी लोक जर म्हणटा हो जर डिमांड जाय जाल्यार आमकां ती मायनींग नाका. सेकंडलीचे नायट ऑपरेशन जाता. कंपनी म्हणटा की आवाज ना. लोकांचो अजूनय आसा की आवाज जाता ते बंद जावपाचे. हांव डेप्युटी कलेक्टर सगळ्या लोकांकूय कंपनीचे ऑफिसराय आसले बाकीचे डिपार्टमेंट ऑफिसर हांव सांगलां हांव लोकां बरोबर आसा. लोकांचो जो डिमांड आसा त्या डिमांडाक सरकारान एग्री जावपाक जाय. नाजाल्यार आमकां जो डिमांड जे कितें सांगता की बाबा इतको हे बफर झोन इतलो हे करतलो मार्कींग करतलो तो आमकां सांगपाक जाय कसो ऑन वॉट ग्रावंड करता ते. DMGन आमकां सांगला 50 मिटर म्हणून सांगला आनी धाकट्या डिस्ट्रिक्टान तो 500 मिटर लागना RP लागना. आमी लोक कन्विन्स ना. जो पर्यंत आमचो हो डिमांड जायना लोक म्हणटा मायनींग बंद जावपाक जाय. हांवूय लोकां बरोबर आसा. आमचे पयलीं डिमांड करात. कित्याक जो पर्यंत जर तुमी डिमांड करनात न्ही आमचें सोल्युशन केन्नाच येवचें ना. गोमंतक TV खातीर तुकाराम सावंत. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. दैनिक गोमंतक दिसाळ्यात 3 मार्च ते 13 मार्च 2026 ह्या दिसांनी झुंज पणजीची ह्या सदरा खाला पणजी महानगरपालिका वेंचणुके खासा घडामोडींचेर आसतली नदर. 11 मार्चाक जातली वेंचणूक तर मतमेजणी 13वे. फक्त वेंचणूकच न्हय तर ग्राउंड लेवलावेल्यो ताज्यो खबरां विशींची थेट म्हायती तुमकां ह्या सदराक वाचपाक मेळटली. तर आयजूच तुमच्या लागींच्या विक्रेत्यांकडेन संपर्क साधून तुमचो गोमंतक दिसाळ्याचो अंक सबस्क्रायब करा.